हॅलो फ्रेंड्स, गुड इव्हनिंग अँड वेलकम बॅक टू माय यूट्यूब चॅनल. तू म्हटलं गुड इव्हनिंग कित्याक म्हणून आता सगळ्या टाईम लेट झालो. आता सांगायचा टाईम झाला, सो त्यातला काय लेट स्टार्ट केला. आणि लेट स्टार्ट करता कारण हांव मातशें बिजी उरलो. काल पावलो हांव सगळ्याक बरोबर जाल्लें. आनी आतां हो येयल्लो आहा आनी तें कळ्ळां आसता तुमकां हूंय आहा तो त्या सकाळचा हितू आहा. सकाळ हांव येयलोलो आतां हिंगा 8 येयलो हांव हिंगा. 8 आतां हिंगा टायम जाले आतां 2 जाता येतली. हिंगा आहा आजून. सो मातशें प्रॉब्लम जालोलें, सो ताका लागून ते हिंगा आहा. आनी आतां आमगेलें वच जालो आनी मागीर तेंगे ते डॉक्टर तेंगे लंच ब्रेक जालो आतां मागीर 2 येता म्हणून. सो आतां येवल्लो आहा ते आतां 2 स्टार्ट जातले. सो आनी मातशें आतां वयता भितर आनी जालें म्हणटरी हांव वयतलो घरा. ताका लागून मातशें व्हिडिओ लेट येयला. आयज पासून व्हिडिओ लेट स्टार्ट केला. ताका लागून कित्याक भितर आहलो न्ही, गडबड आहलोली मातशें सगळें ते बिशी जालें. आनी चोया केदो मातशें जाता. आनी क्लियरिटी पळय मातशें डिफरंट येता आसतली. सॉरी ताका लागून. कित्याक हांवें गेलो तो एक फोन हाडूंक ना, हांव एकू फोन बॉल्सांत गेलो मस्तो. सो ताका लागून सद्या हेजेर स्टार्ट केलां आमी कंटिन्यू त्या फोनार करतलो. ती क्लियरिटी आगो मेळटा तुमकां. आनी आतां चोयता कितल्या जाता तें आनी मागीर सांगात तुमकां. सो आतां म्हगेलें तें फायनली जालें काम. आनी आतां वयता घरा. आनी ते म्हगेली आहा रेडी हिंगा. ते हेल्मेट तोडांक गेले हां. हें म्हगे म्हणचे तुमी हें म्हगे हेल्मेट न्ही, ही म्हगेली. आनी आतां हेल्मेट घाता आनी खंयचो कितें हेल्मेट घेयला ना. हें खाली येयलें न्ही, सो हेल्मेट ना मोकोडे. ती कोणागे आहलो तें घेवन येयलो तोडांक अशें. आतां हेल्मेट घाता आनी वयता घरा. आनी सोमतो तुमकां आतां मेळटा घरा कडेन. कित्याक मोकोडे कांय गोप्रो बी कांय ना, हेल्मेट लावपा बीन. सो ताका लागून बायकाचेर म्हाका काडून मेळपा इश्टोगोच म्हाका काडपा मेळटा. हांव मातशें काडटलो दाखयता तुमकां. आनी आतां वयता घरा आनी सोमतो तुमकां मेळटा घरा कडेन. सो आतां घरा कसो येयलोलो आमगेलें मातशें देर व्हरपा आतां. सो ते आमगे एक देर मातशें पिड्यार आहलोलें. सो ताका लागून ते प्लाय व्हरपा येयलो. आनी आतां रिक्षा घाता आमगेलो. आनी हो रिक्षा आमगेलो फ्रेंडागेलो घेवन येयलो हांव. हो ते प्लाय घायलो आनी आतां आमगेलो बाब चिकनी. आनी आतां हिंगसा प्लाय घेयला सारका मरे बारे ना बरं ना सुन्ने सुन्ने रे. तो आतां घेयलो आतां आमी तें घरा. आनी तो आतां कोण बसोवपाक खुजे. सो ते वयता पयलीं घरा. वयले घरा आतां मातशें आनी सारको हो कितें रावन येयलो. ताका लागून थिंगा सोडयलो म्हाका कितें ते केले आनी गेले आनी सोडयले हाडपाचें. सो आतां हांव न्हांवन बी येयलो आनी आतां मातशें पडला बेडीर आड. आनी आतां म्हगेली रुमाची हालत ही म्हगेली बेड. आनी सोमतो पयलो हांवें चेंज केलो आनी मागीर सोमतो थंय न्हांवलो आनी मातशें आड पडला. आनी हांव न्हिदोन ब्लॉक करता हेजी कांय ना हिंगा. आनी आतां हांव हो म्हगेलो आरसो चोवपाचो आनी ती म्हगेली बेड. आनी आतां हो सोंसडो एशी. मागीर तुमकां रुमा हालत असली मेळटली. आनी तुमकां आतां हांव थोडेशें दाखयता आमगेल्या घरा भितर. आनी आतां हें आमगेलो वस्त्र आनी तें आमगेलें अशें करून आहा इतलें आहा. आनी सद्या म्हगेलें हें इनकम्प्लीट आहा आमगेलें घर. सद्या थोडें जाता कंप्लीट. आनी हांवें थंय आनी हिंगा आतां फॅन लायलो. फॅना आवाज येता आसतलो चड की करून न्ही. तो फॅना आवाज चड करता पूण भायर चड दिना. आवाज चड आनी भायर थोडें. आतां म्हणटो हितू आवाज येता पूण भायर कितलें पडटा आसतलो. पूण भायर थोडेंशें पडटा हेजें. आनी तें म्हगेलें घर धाकलेंशें चड व्हडलें ना. आनी आतां तुमकां तें दाखोवपा म्हळ्यार तुमगेलें दाखयता तें आमी न्ही लज्जू अकोला आयकली ही धांवता ते धांवले सोमते भायर. आनी आतां नाचून चोया जेवपाक. आतां जेवपाक चलो. आनी आतां तुमचे कडेन म्हणटोली मामी दाखय म्हण. मामी कित्याक नाका म्हण.
सो मामी ना सो सद्या मामी मातशा भायर सरलो म्हणल्यार ती वेलंकनी गेलो हा सो ती कडेन नेक्स्ट ट्युजडे कडेन येतली सो ताका लागून ती मागीर ती येयली म्हणटरी हांव ती दाखयता तुमकां सो आज सद्या आमी आहाय भाव भयण आनी भाभी आहा आमगेली आनी मागीर दाखयता तुमकां आनी मेळटा तुमकां मागीर आनी आतां तो जेपा येयला आनी आज जेपाचें तेमी आंकवार कडी रायस नुस्त्या कॉलीफ्लावर आनी एक स्पेशल डीश ती म्हाका नांव सांगपाक जायना सो ताका लागून सॉरी आनी आमगे ते आंकवार कडी म्हाका न्ही आंकवार कडी लायक आतां म्हणटली आंकवार कडी म्हळ्यार कळ्ळें आसा तुमकां न्ही आनी म्हाका न्ही टेबलाचेर बी बसोन सो अशें करून येना तितूली सो आमगे हातीन बरो जाता सोफाचेर बसोन सो आतां जेयता आनी मागीर मेळटा तुमकां होतय ते आमगे जेवपा थंय टिपाय उडीत चंय होतय होतय एक चंय सो आतां आमी होतय जेयलो हांव आनी आतां हांव न्हिदता आज मातशें बेगीन न्हिदता कित्याक काल म्हगेली सारकी न्हीद जालोली ना आनी म्हाकाय मागीर सकाळीं मातशें उठोन कामां आहाय बेगीन उठोन सो ताका लागून हांव आतां बेगीन न्हिदता आनी समजता तुमकां हो म्हगेलो विडियो लायक जालो आसा म्हूण आनी जर तर तुमकां हो म्हगेलो विडियो लायक जालो जाल्यार एक लायक माराय आनी म्हज्या चॅनलाचेर न्यू आहाय जाल्यार प्लीज सब्सक्रायब कराय आनी मेळया आमी नेक्स्ट विडियो टील देन बी सेफ एंड रायट सेफ टाटा बाय बाय गुड नायट सो आनी आतां उडोरी हांव मातशें कमेंट वाचतालो म्हगेलो सो हांव एक क्लेरिफाय करपाक सांगता कोण एकल्यान कमेंट मारला रेमंड रॉड्रिगीस म्हणून सो कामाक काडलो कितें रे म्हण सो ताका सांगसो दिता बाबा म्हाका कामाक काडलो ना नाजाल्यार तुका हांव जाय जाल्यार प्रूफ पासून दिता म्हाका मॅसेज येता हेजेर जाय जाल्यार तुका हांव म्हाका कामाक काडलो ना आनी जाय जाता थंय हांगा वचपाचो सो हांव त्या येदना सांगना तुमकां सो तुमकां म्हगेले ब्लॉग मुखार तेजे तुमकां मागीर कळटलें आनी होच आन्सर म्हगेलो आनी ताका सांगसो दिता बाबा म्हाका कामाक काडलो ना आनी जाय जाल्यार कोडे हें आसतलीं म्हाका कोडे कामाक काडला आसतलें म्हण कित्याक मोदें येयलो म्हण सो तुमकां सांगसो दिता म्हाका कामाक काडलो ना कित्याक म्हाका कामां थिंग काडपाचें नासलोलें कित्याक हांव कांय म्हगे कांय निश्चय कांय करून नासलोलो म्हगे सगलें काम करता सो म्हाका काडलो ना सो हांव म्हगे येयलो आहा हांव हॉलिडेजा येयलो आहा म्हगेलो सो म्हाका एन्जॉय जावपा जाय म्हणून सो म्हाका हॉलिडे मेळटाल्यो सो ताका लागून म्हगेले हॉलिडे हांव वेस्ट करपा थिंग हें केलो नाय सो ताका लागून म्हगेले हॉलिडेजा येयलो सो म्हाका प्रॉब्लम आसना सो ओके आनी हो तुका म्हगेली रिप्लाय तुकाय रिप्लाय आनी सगळ्यांक जायत जाण दिसता डीएमूय कोताय सो ताका लागून हांव सांगता म्हाका कामाचो काडलो ना कळ्ळें न्ही